दीस बुधवार, जुलैची 29 तारीख 2026. पयलें वाचप. सांजुआंवच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 4 ओळ 7 तावन 16 पर्यंत. मोगाच्यानो, आमी एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनातल्याक देवाची वळखूच ना, कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारीं धाडन देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो. मोग हांतू आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्ही, बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकाचें फारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयिल्ल्यान. मोगाच्यानो, देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणीय मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगय आमचे थंय संपूर्ण जाता. ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला. हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हणून आमकां रुजवात मेळ्ळ्या. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सडवणदार कसो धाडलो ताका आमींच देखला. आमी परगट करतावी ह्याच विशांत. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हणून वळखता ताचे थंय देव जियेता, तोय देवा थंय जियेता. अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हणून आमी आतां जाणा आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 102 6 तावन 7, 8 तावन 9, 10 तावन 11, 12 तावन 13. श्लोक. सर्वेस्पर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. सर्वेस्पराची कृत्यां न्यायनितीची. जुलूम भक्तल्यांक तो नीत करता. मोयजेक आपल्यो वाटो ताणें उगडल्यो. इस्रायेलाक आपलीं विचित्रां ताणें दाखयलीं. श्लोक. सर्वेस्पर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. सर्वेस्पर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. राग करूंक सवकास, काकुळतीन ग्रेस्त. ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्हय. वय, तो सदांकाल रागदन रावचो ना. श्लोक. सर्वेस्पर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो ख्यास्त लायना. आमच्या गुन्यांवांक फावो तें फारीकपण तो घेना. पृथ्वीप्रास मळब जितलें उंच आसा तितले विस्तार आसा तुजी दयाळाय तुजी भक्त करतल्यां थंय. श्लोक. सर्वेस्पर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. तो सर्व तुजे अपराध बोगसिता, सक्कट पिडेंक वखद दिता. फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. श्लोक. सर्वेस्पर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. उदेंत आनी अस्तंत जितले एकामेकाक पयस आसात तितलीं पयस आमचीं पातकां आमचे तावन तो काण उडयता. जसो बापय आपल्या भुरग्यांक मोवाळायेन वागयता तसोच सर्वेस्पर आपली भक्ती करतल्यांक दया दाखयता. श्लोक. सर्वेस्पर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. तुमकां हांव इश्ट म्हणटा सुमी, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सक्कट हांवें तुमकां कळीत केलां. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सांजुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 11 ओळ 19 तावन 27 पर्यंत.
शहराचे सबार जुदेव मार्ता आनी मोरयेक मेळोंक ताच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हणून आयिल्ले. जेजू येता म्हणून आयकतच मार्ता ताका मेळोंक म्हणून फुडें गेली, पूण मोरी घराच रावली. जेजूक पळोवन मार्तान म्हळें, सोम्या, तूं हांगा आसुल्लोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो. पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागिल्लें सगळें देव तुका दितलो म्हणून हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवंत उरतलो. मार्ता म्हणाली, तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवंतपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हणून हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें, हांवूच पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो, आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मरसो ना. हें तूं सत म्हणटाय? तिणें जाप दिली, वै सोम्या, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तूंच म्हणून हांव सत म्हणटां. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. लाजर जेजूच्या मोगाचो इश्ट. लाजराच्या मरणाच्या वक्तार जेजू रडलो. मार्ता आनी मोरी ताच्यो भयणी. तांचें घर बेतानियांत जेरुसलेमाक वेचे वाटेर आसलें. तांच्या घरा जेजू केन्नाय बरो येवकार मेळटालो. जेजू आयिल्ल्या वेळार मार्ता सरबराय करतली. मोरी जेजूच्या पांयां तळी बसून तांची उतरां आयकताली. जेजू तांच्या कुटुंबाक मोगाचो आनी जेजू कितें कुटुंब मोगाचें. कितलीं भागी मनशां तीं. लाजर मरोन 4 दीस जाल्यार जेजून तांचे मागणें इन्कार करूंक ना. लाजराक ताणें जिवंत उठयलो. जेजून म्हज्या कुटुंबाचो तो सोंसो मोग केल्लो जाल्यार, पूण म्हज्या घरांत आनी कुटुंबांत जेजूक कसलो येवकार लाभता? हांवें कशें जेजूच्या मोगाचो इश्ट जावं येत?